Welcome to the Garden of Glory. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी पास्कांचे पोरबे उपरांतलो 50वो दीस समोरमता. आमी ही परब पवित्र आत्म्याची परब म्हूण मनयता. शिसांचेर पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत तांची भिरांत गेली आनी जुदैवांचे 50व्या दिसाचे समोरमणेची सोंद घेवन तांणी भियेन आसतना पवित्र आत्म्याच्या बळान पुनर्जिवंत जेजूक सोमी म्हूण परगटलो. भावार्थ्यांची संख्या वाडली आनी पवित्र सभा घडोवन आयली. आमी तेच पवित्र सभेचे वांगडी. पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी ताच्या बळान फुडें वचोंक आमकांय एक उलो आसा. वचात पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू सोमी म्हूण परगटात. ह्या उल्याक जाप दिवंक ह्या मिसांतल्यान देवाचो आदार मागुया. सोम्या जेजू, आमी तुजी पाटलावदारां कशीं कसलीच भिरांत नासतना ओ लॉज धरिनासतना तुका आमी परगटूंक जाय आसलो. पूण तुजें नांव सोबे माजार उचारूंक आमी लॉजल्या. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, तूंच आमचो सोमी म्हणटोच सगळे परिस्थितींनी तुकाच आमी चिकटून रावंक जाय आसलें. पूण आमचेर कोश्ट आयल्यात तेन्ना ते पयस करूंक आमी तुका नाकारूंक फाटीं सोरूंक नात. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमी घेतलोल्या तुज्या अनुभवा वरवीं आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेता थंयसर तुजे गोवाय जावंक तुजी खुशी जाली. पूण आमचेर आयलोले परिस्थितीक लागून आमच्या कोरण्यांनी तुका आमी गोवाय दिवंक ना. सोम्या काकलूत कोर. पास्कांचे पोरबे उपरांत 50वो दीस जुदेवां मदें एक व्हड परब. जळीमळी आसलोले जुदेव जेरुजल्याच्या देव मंदिरांत ही परब समोरमूंक येताले. पवित्र आत्म्यान भरोवन ह्या सगळ्या लोकांक तांणी जेजूची बरी खबर परगटली आनी वेगवेगळ्या भासांच्या लोकांक तें समजलें. देवाचें उतर आतां जेरुजल्याकूच न्हय पूण आख्ख्या मनशा कुळाक म्हूण पयलें वाचप आमकां सांगता. आमी सगळीं एकेच कुडीची वांगडी. सांदे वेगवेगळे तशे आमचे सवे वेगळोचार आसा. देखून आमी पवित्र सभेच्या बरेपणाक पवित्र आत्म्यान दिल्लीं देणी वापरची म्हूण भाग्यवंत पावलो दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू जिवंत जावन पवित्र आत्मो आपल्या शिसांक दिता आनी ताची वरवीं आपली पदवी तांकां दिता. हे विशीं वाचूंक मेळटा. तिनूय वाचपां चिंतान आयकोवया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समूय तीं सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना ओचीत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन तीं परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भोक्तिवंत मनशां जेरुजल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास
ती उलोयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी ओजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलोयतात तीं सगळीं गालिलियाकारांनूय? आमचे मदल्या जोण एकल्याची देशी भाशेन ती उलोयतात म्हूण आमी आयकोता तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी येलामेत, मेझोपोतेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियेंत आनी फांफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयले भेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी समेस्त देवाचीं श्रेश्ठ कर्तुत्वां तीं आमच्या खाशा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकोता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. ओत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितलें विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. सर्वेस्परा, तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात धांप, तीं गाबोरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मोरून धुळींत परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रुचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोयमा सदांच घाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं. जबाब तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोमयाच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगळ्यां सवें सगळें करता तो देव एकूच. सगळ्यांच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात. तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलामां आनी स्वाधीन सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पियोंक दिला. देवाचें उतर हें. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, कुडीच्या ओंदवण्या प्रमाणें चलतात तीं देवाक मानू नजो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या ओंदवण्या प्रमाणें न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सवें बिराड करून जियेता. खरेंच
क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. पूण जोर तर क्रिस्त तुमचे सोवे जियेता, तुमचे कुडीचे मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हळ्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यांत. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचे सोवे जियेतोल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावां भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमाणे आमी जियोवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरण्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलोयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां नव्यान भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायनली भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा म्हणगे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटोच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजीं जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बराबर मोहिमेवंत जातल्यो जाल्यार तांचे बराबर आमी कोस्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतर हें. उद्गार. पवित्र आत्म्या देवून ये, भावार्थ्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जिवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीज जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीज खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बोगसोतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिनात जाशात तीं तांकां बोगसोची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळतल्यात.
आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्या आनी ताचे सोबे ठिकाण करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण पवित्र आत्मो म्हजे नांवी बाप तुमकां धाडटलो तो शारोती तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपलें आपोवणें मनांत दवरून देवाचें उतर परगोटूंक, सोत कळीत करूंक आनी निती खातीर झुजोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या सरकारान सगळ्या नागरिकांचें बरेपण पळोवन कोणें आपल्याक मत दिलां, कोण खंयच्या धर्माचो वो दुसरो कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्या लोकांची सेवा केल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमी जोण एकल्यान जेजूक परगोटूंक आमचे जबाबदारेचो उगडास करून आमचे वरगूण आनी गूण पवित्र सभेच्या बरेपणाक वापरूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमकां गूण नात आनी दुसऱ्या सोबे ते पळयले जाल्यार आमी नोसाय करचे बदला एकामेकाचो सहकार घेवंक शिकोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. धर्मदुतांचो इतिहास 22:2-4 ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. नियाळाक आधार. आमी आमचो वाडदीस आसता तेन्ना व्हडी खुशालकायेन आनी दोबाज्यान मनयतात. तेच भाशेन आयचोय दीस व्हडा घोणघोणान आनी खुशालकायेन मनोवपाची गरज आसा. कित्याक आयच्या दिसाक पवित्र आत्म्याच्या येणयाची परब आमी समरमता. आयचीं तिनूय वाचपां पवित्र आत्म्याची कार्य वळखून घेवंक आमकां दर एकल्याक आदार करता. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारलें तेन्ना जेजूचे शीस भिरांतीन पळून गेले. पूण जेन्ना जेजू पुनर्जिवंत जातोच शिसांक दिश्टी पडूंक सुरवात जाली तेन्ना शिसावेली भिरांत पयस जायत गेली. आनी अशेंच 50व्या दिसाक सगळे शीस एकठांय जमलोले आसतना अवचितूच उज्याच्यो कश्यो जिबो
तांचेर एक एकल्यांचेर बसल्यो आनी ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. जुदेवांच्या भिरांतीन शीस बोंद कुडांत रावलोले. ते आतां काळजीदार जाले. शिसां भाशेन आमी काळजीदार आसां काय? आमच्या बावतिजमा दिसाक आमकां जण एकल्याक तोच आत्मो फावो जाता. ह्या आत्म्या उद्देशीं आमी देवाचीं मोगाचीं भुरगीं जावंक पावता. थिरावणे संस्कारा उद्देशीं आमी जेजूचे गोवाय जाता. पवित्र आत्म्या वरवीं खुशालकाय उपजता, प्रिती मोग वाडटा. हेच पवित्र आत्म्या उद्देशीं जेजू आपूण स्वर्गार वेचे आदीं आपलें फुडलें गोवायकेचें कार्य करूंक शिसांक तयार केलें आनी शीस कसलीच भिरांत नासतना जेजूचे गोवाय जायत गेले. मोगाळा बापा, सगळीं आमी उर्बेवंत दोन परगोटणारां जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आनी ताच्या देण्यांनी भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.